ना पूण आयज म्हाका लिस्ट सकाळ फुडें हर्षदा घेवन बोला लिस्ट घेवन बसची पडली म्हणजे थोडीच नांवां घेतली कितें कितें कामां केलां काय पळय ती मेजर आहा पळय ती म्हणजे 360 एक्ट काडलो 3 तलाक केलो मागीर म्हणजे हांगचें म्हटल्यार पळय हर घर जल टॉयलेट्स मागीर ऑपरेशन सिंधू ऑपरेशन सर्जिकल स्ट्रायक आयुष्यमान भारत मुद्रा योजना आवाज योजना ब्रह्म मिसाईल जो मेक इन इंडिया जे केल्लेले आसा ते आमच्या सरकारान इंडियेन केल्लेले आसा आनी आयज आख्ख्या वर्ल्डाक फामाद जाल्लेले आसा आनी तेजे एक्सपिरियन्स आमी दाखयल्लेच आसा सो असले व्हडले तेणीन कारनामा केल्लेले आसा हे सगळे करताना खंयसर तरी आमचे कार्यकर्ते किंवा आमचे देशवासी किंवा आमचे जे वोटर्स आहात ते खंय तरी विसरतात कितें काम केलां हे काम तेंचे नदरेन हाडपाक लागून ही आमी चौपाल बैठकी घेतात ते भले 25 जाणां आसूं न्ही हांगा थोडे आमचे पायलट भाव आसा हांगा थोडे आमचे स्टॉलवाले आहा हांगा शॉपवाले आहा हांकां आयकपाक जाय म्हणून आमी हे बैठक घेतलेली आसा आख्ख्या देशान कामां केल्लेली आसा तशेंच आमच्या गोंयच्या सरकारानूय खूब कामां केल्लेली आसा आता म्हाका दिसता जशें आतां गौरीशान सांगलें काँग्रेस सरकारान जे केल्लेलें आहा पळय ते लोक विसरलेले आसा जितली कामां आमी केल्लेली म्हण फ्लायओवर म्हण आयज आमकां 15 मिनटां पळय पणजे वचपाक आमकां 15 मिनटां पळय मडगांव वचपाक हे रोड अशे रोड जाल्लेले आसा की जेन्ना फ्लायट सुद्दां जाय जाल्यार आमच्या ह्या रोडाचेर लँड करूंक गावता असले आमचे रोड जाल्लेले आसा गोंया डेव्हलपमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर वय गोंयचो हात धरपी कोण ना हे सगळें कित्याक लागून जाता आमच्या स्टेटीन जसो चीफ मिनिस्टर जाल्लो आसा जो सरकार आमकां सर्व करता पळय ते सामान्य लोकां पर्यंत पावता आमचे आमदार हांव फक्त ताजेचेच उल्लेख करिना की सगळे जे आमचे आमदार भारतीय जनता पार्टीचे आमदार आहा पळय त्यांच्या मतदारसंघात वचून तुमकां डेव्हलपमेंट फूल फ्लेज चाललेलें आसा पहिले तुमचे देव बरें करूं म्हणून वतूय आयले तुमी रावले आनी पावसूय पडपाक रावलो तरी पूण तुमी रावली ताच्या खातीर तुमचे देव बरें करूं म्हाका दिसता दिपकान म्हाका सिद्धार्थान आमकां सगळ्यांनी एक्सप्लेन केला पूण हांव दोनूच गोश्टी ज्यो आमच्यो सरकारान प्रामुख्यान केल्या त्यो सांगता आज तुमी बायलां महिलाभर खूब आसा थोडे जाणटेय आमकां मनीस दिसता आनी सगळ्यांत मेन आमी 2014 निवडून येतकूच पयलें जर काम केल्लें जाल्यार जनधन योजना स्टार्ट केल्ली म्हणजे सगळ्या लोकांचे 0 बॅलन्स अकावंट आमी ओपन केल्ले आनी हे कित्या खातीर केल्लें तेन्ना आमकां काँग्रेस हांसताली की तुमी कित्या खातीर करता कांय फायदो ना म्हूण पूण ते केल्ले इतलेच खातीर की जे पयशे केंद्रांतसून भायर सरता आनी जो राजीव गांधी आमकां सदांच सांगतालो की 100 रुपया भायर सरले जाल्यार तुमचे पर्यंत पावता ते फक्त 25 रुपया ते 75 रुपया तुमचे कडल्यान कोण तरी काडून घेतालो ते जावचें न्ही हाच्या खातीर खंय तरी जनधन योजना स्टार्ट केल्ली आनी आज तुमी गव्हर्मेंटाची खंयचीय स्कीम पळया जितले पयशे सँक्शन जाता तितलेच पयशे तुमच्या अकावंटान येता आनी त्या खातीर म्हाका दिसता गव्हर्मेंटाची ही मोठी स्कीम म्हाका दिसता सगळ्यां पर्यंत पावली आनी ताच्या खातीरूच आमचो सरकार 2-2दा 3-3दा येता ताणें 370 आर्टिकल काडले म्हूण सांगलें आमी पळयलें की काँग्रेसीन 370 आर्टिकलाचेर सदांच राजकारण केलें हिंदू मुस्लिमां भितर झगडी लावपाचें सदांच म्हणजे 60 वर्सां काम केलें आमचो प्रधानमंत्री येतकूच ते 370 काडले एकदां आमकांच दुबाव जातालो ते सॅक्शन काडूंक शकता काय कितें ते काडले जाल्यार बोवाळ जातलो झगड्यो जातल्यो मारामारी जातल्यो पूण तशें कांयच जायनासतना 370 काडटकूच आज तुमी काश्मीराक पळयलें जाल्यार इतलें सुंदर वातावरण आसा देशांतलो न्ही जगांतलो सगळ्यांत हायेस्ट सपोज ब्रीज आसा चेनाब ब्रीज तो आज खंय तरी आज काश्मीराक आसा आनी हें दाखोवन दिता की जी 60 वर्सां आमकां काँग्रेसीन फक्त आश्वासनां दिलीं नाल्यार सगळ्या कामाचेर राजकारण केलें त्यो खंय तरी एक सुटावो जायत आसा आज राम मंदिराचो सुटावो जालो ताजेरूय राजकारण करत आशिल्लें म्हणून आमचो सरकार येतकूच अशे एक प्रॉब्लेम्स हे सॉल्व जायत गेले आनी ताच्या खातीर म्हाका दिसता आज ह्या सरकाराक म्हाका उलयन खूब दिसता पूण पावसाचोय भंय दिसता आमच्या सरकारान इतली कामां केल्या म्हाका दिसता आमी 4 जाण एक वर बसून उलयले जाल्यार ती कामां काबाड जावचें ना हांव आनी दोनूच म्हजे एक मेजर म्हणजे हांगा बायलां खुबशीं जाणां आसा आमी पॉलिटिक्सान म्हाका दिसता दिपाकूय 30-40 वर्सां आसा हांवूय 30-40 वर्सां आसा आनी इतलीं वर्सां आमी बायलां खातीर फुडें काडप बायलांक एम्पावर करप बायलांक आनी पावर दिवप हें आमी सदांच उलयताले पूण केन्नाच करूंक पावलें ना कोणूच करनाशिल्लें म्हणजे आमचो सरकार आतांच आयला पूण जेन्ना आमचो सरकार आयलो हालींच तुमी पळयलें की 33% आरक्षण म्हाका दिसता आमच्या सरकारानूच तुमकां दिलें बायलां जी प्रेग्नंट आसतालीं तांची मॅटर्निटी लीव पासून आज आमी 12 हातूंतसून 26 म्हयने केले अश्यो खुबश्यो गोश्टी बायलां खातीर केल्यो पूण 33% जो आशिल्लो वो इतले वर्सां म्हणजे 60-70 वर्सांचो प्रॉब्लेम म्हणजे हे आज आमच्या सरकारान सोडोवन दिलो आनी आज फाल्यां तुमचे भितरली कोणूय
जाल्यार कॉन्सिलाक रावपाक सोदता नाल्यार MLAक रावपाक सोदता MPक रावपाक सोदता आज तुमचे कडेन ती ताकद आयली की तुमी तुमच्या सिटार लडूंक शकता. हाचे पयलीं नाशिल्लें, हाचे पयलीं रिजर्वेशन म्हणटा तें खंयच नाशिल्लें आनी त्या खातीर आज भारतीय जनता पार्टीचो सरकार आनी आमचो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्रजी मोदी जें कितें उलयता तें करून दाखयता. एक राष्ट्रवाद कितें आसचो आज आमी सगळे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आसा आनी आमकां आमच्या मदीं बसून देशा प्रती आनी राष्ट्रवाद निर्माण करपाचें काम खंय तरी आमच्या आदरणीय प्रधानमंत्रीन केल्लें आसा आनी त्या खातीर सगळ्यांनी आमी तांचे हात घट करपा खातीर हाजेय फुडें वावर करपा जाय. तांच्या कृपेन आज गोंयांत म्हाका दिसता भरपूर उदरगत जाल्या. म्हाका याद जाता की जेन्ना काँग्रेस सेंटरा कडेन पयशे मागतालो तेन्ना भिवन खंय तरी 500,000 कोटी मागतालो आमच्या स्टेटी खातीर. आमची धाकटी स्टेट आनी 1000 कोटी पसून आमकां मेळनाशिल्ले 300-400 कोटी सेंटर आमकां धाडून दितालो. पूण आज इतली उमेद जाता सांगपाक की आमच्या एका डिपार्टमेंटा कडल्यानूच 35,000 कोटी म्हणजे खंय 1000 कोटी आनी खंय 35,000 कोटी पळया. इतले डेव्हलपमेंट आज हांगा जायत आसा आनी काणकोण ते पेडण्या तुमी पळया ब्रिजीस जाले, हें जालें, हॉस्पिटलां जालीं, कॉलेजीस जाल्यो म्हणजे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आमकां कोणाक वचपाक पडचें न्ही. पूण आज जेन्ना आमी गोवा मेडिकल कॉलेजीच्या सायडीन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटलान वता तेन्ना आमकां कळटा की केंद्रान आमकां कितें मोठी दिल्या ती. आमची कोणाची किडनी फेल जाली नाल्यार कोणाचें लिवर फेल जालें जाल्यार आमकां बेंगलोर नांव दिवचें पडटालें आमकां लिवर ट्रान्सप्लांट जायला. पयलीं म्हणटा ते पयशे लागताले 30-40-50 लाख रुपया अशें सांगता तशें आनी आमकां नंबर बरोवचे पडटाले. आमकां वालोड नाशिल्लो. तीच किडनी ट्रान्सप्लांट तेंच लिवर ट्रान्सप्लांट आज आमच्या गोवा मेडिकल कॉलेजीन सुपर स्पेशलिटी ब्रांचान फुकट जाता. म्हणजे कितलेशेच जाणांक आज थंय जीवदान मेळिल्लें आसा आनी अश्यो खुबश्यो गोश्टी जायते रोड्स हांगा टारिंग जाला, मागीर ब्युटिफिकेशन जाता, स्वतंत्र पावत अंडरग्राउंड केबलिंग जाता. आमच्या भितर आयज आमचे मुस्लीम भावूय आहा. हांव तांकांय सांगूंक सोदता म्हाका दिसता कब्रस्तानाचेंय काम चालू आसा. त्या सायडीन म्हाका दिसता ह्यो जो आमचो एक ब्रिज येतालो तेजो रॅम्प मस्जिदी कडेन देंवतालो. हांव स्पेशली मुस्लीम भाव जे हांगा आहा तांकांय सांगूंक सोदता जो रॅम्प आसलेलो तो मस्जिदी कडेन देंवतालो. पूण दाजीच्या इनिशिएटिव्हान आनी दाजीन 2 फावटी CMाक हाडून, इंजिनियराक हाडून, हेंकां तेंकां हाडून स्ट्रक्चरल चेंजीस करून, टेक्निकल चेंजीस करून तो रॅम्प पयलीं देवन पोलीस स्टेशना कडेन सोंपयलो. सपोज तो मस्जिदी कडेन सोंपयलो जाल्यार म्हाका दिसता एक चड गर्दी, चड क्रावड जाता आसली आनी भरपूर लोकांक इनकन्विनियन्स जाता आसलो. सो तेज्या खातीर तुमकां दाजीक एकदां ताळयो मारून ते उपकारूय म्हणपाक जाय की जी गोश्ट घडनासली, जायनासली ती आयज दाजीन करून दाखयला. तशेंच जेन्ना आमी SC/ST कम्युनिटी बद्दल उलयता आयज जायते जाण आमच्या त्या वर्गातले लोक आहा. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे आमकां सगळ्यांक पुजनीय आसा. आमी फक्त कॉन्स्टिट्यूशन हातीन धरूंक ना तर आमच्या PMान तेका नतमस्तक करून ते विधानसभा त्या भितर सरलेले आसा. आयज सांगपाक बरें दिसता की तेंचेच खंय तरी विचार आयज आमची डबल इंजिनची सरकार फुडें घेवन वता. आमचो वास्कोचो MLA फुडें घेवन वयता. आयज ज्या मनशा बद्दल लोक उलोवपाक फाटी असलेले त्या मनशा बद्दल आयज आमचो आमदार कृष्णा दाजी साळकर हे एक पावल फुडें वचोन तेंच्यांनी एक आंबेडकराचो पुतळो हांगा येणाऱ्या दिसान प्रपोज केल्लो आसा आनी तो नक्कीच जातलो हेजेर म्हाका पूर्ण विश्वास आहा. हांव परत एकदां तुमचे सगळ्यांचे स्वागत करता आनी ज्या भशेन तुमी मोग आणि तुमचे सहकार्य या डबल इंजिनच्या सरकाराक दिला, भारतीय जनता पार्टीक दिला, आमचे आमदार कृष्णा दाजी साळकराक दिला, हेज्याय फुडें तुम्ही तुमचो मोग तसोच दिवचो आणि त्याचे हातभार आणि घटमूट करचे आणि फुडल्या निवडणुकीक आणि मतांनी निवडून हाडचो. धन्यवाद. सगळ्यात पयलीं तो उल्लेख करता तो आमच्या टॉयलेटीचो शोषणालयाचो उल्लेख करता. खंयचोय प्रधानमंत्री आयज पर्यंत त्या दिल्लीच्यान शोषणालयाच्या जेन्ना उल्लेख करता तेन्ना घराघरांनी शोषणालयाचें काम दिवपाचें काम हें आमच्या सरकारान केलां. कित्याक आमची बायलां म्हण नाका, ल्हान ल्हान भुरगीं म्हण नाका, जेन्ना उक्त्यार वयतालीं तेन्ना आयज भारत देशभर सगळ्या घरा कडेन शोषणालय पावलेलें आसा. दुसरें जें काम केल्लें आसा नरेंद्र मोदीन, आपले जे एकावंट्स आसा सगळ्यां कडेन एकावंट नाशिल्ले पूण ते एकावंट्साचो एकावंट सगळे कडेन उपलब्ध करून जे करप्शन जातालें ते सगळें करप्शन बंद केलेलें आसा आनी तांची जी स्किम्स आसा तांच्या डायरेक्ट घरा मेरेन पावलेली आसा.